खूप जण ह्या ट्रॅपान फसपाक लागल्या. हांवें कित्याक सांगता, आय थिंक शी वील एक्सप्लेन रायटली एंड प्रॉपरली. ह्या ट्रॅपान फसपाक लागल्यात आनी ह्या ट्रॅपान फसल्या उपरांत आमी खुबशे फावटी भायर सरचे आमी तितूच अडकत वयता. आमचो कोणूच मोगाळ म्हणजे भाव आनी भयणी ह्या ट्रॅपान फसचे न्ही. आनी विशेश करून यंग भुरगीं जी आसा पळय ती चड मोठ्या प्रमाणात ह्या सायबर ट्रॅपान फसपाक लागल्यात. ती फसपाक जायना म्हणून आमी सायबर सेफ्टी आमकां मोबायल खूब सवाय मेळ्ळा. हांव म्हणटा म्हणजे तो खूब म्हारग सुद्दां जरी आसलो न्ही तो तुमकां सवाय जाला, कारण तो तुमी घेवंक ना, आई आनी बाबान घेवन दिल्या. ताका कितले पयशे पडला पळय ते तांकां कळ्ळा, तुमकां कळूंक ना. आमी 20,000चो आनी 25,000चो मोबायल आमी सहज ऑपरेट करपाक लागलेले आसा. कारण तो मार्केटांनी इतको आयला. आमी शिकतना आमचे कडेन मोबायल खंयचो घरा कडल्यान फोन नासलो. ओके, आमी म्हाका दिसता जॉब केला उपरांत आमचे कडेन तो 1,500चो मोबायल टीक बटन आमचो चलत आसलो जॉबाक लागल्या उपरांत. तुका आयज सगळे म्हणजे व्हॉट्सएप फेसबूक चॅट सगळे तुका इजिली इतके सवाय जाल्ल्यात. ते आई आनी बाबान जो मोबायल घेवन दिला पळय न्ही तेजो बऱ्या कामाक उपयोग करा. आनी सायबर सेफ्टी इज द रायट टॉपीक. शी वील एक्सप्लेन यू इन डिटेल्स. माझ्या भाशण सोंपलें किंवा बाकीची भाशणां सोंपली म्हणून घरा वचपाक न्ही. त्या हेजेर तुमी सिरियसली लक्ष दितले आनी लिगल इन्फॉर्मेशन जे मॅनेजमेंट हाजेरूय बी खूब बऱ्या पद्दतीचें इन्फॉर्मेशन